जेन्ना आमी यूज करतले हांगा एक एरिया आमी दवरूंक जाय फॉर एनी कायंड ऑफ आर्ट एक्झिबिशन, रेव्हेन्यू जनरेशन आनी ह्या तरेची कांय गोष्टी अशा आसूंक जाय ह्या हॉस्पिटलाचे फक्त नांवा खातीर सकाळी टू सांजे पर्यंत न्हू, पूण हेजी एक्टिविटी पॉयंट इन म्हापसा हांगाच्यान चालू करूंक जाय। काय महिला आनी बाल कल्याण खाते कडेन फिरतना आयज आमी मुद्दम तुमकां आपोवपाचो कारण इतलेंच आशिल्लें की नाल्यार कोड लागतलो, प्रोग्राम खूब दीस पयलीं जावपाचो आशिल्लो आनी आयज तुमकां सांगता की स्वावलंबन प्रोग्राम कित्याक आमी बदल केलो। हे स्वावलंबन प्रोग्राम पयलीं फक्त 5,000 रुपया दिताले लोकांक, आमचे महिला मंडळ, ताचो काय फायदो जायनासलो आमच्या महिलांक। वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट इनिशिएटीव घेतले, सगळी कडल्यान ह्यो दुकानां आमी आमच्या नांवार घेवपाक काय आमची कितें तरी वेगळे तरेची स्कीम करून जे काही प्रत्येक कमर्शियल सेंटरान जे सरकाराचे आसता ते कमर्शियल सेंटरान ह्यो घेवन आमच्या महिला मंडळाचें एक फेडरेशन करपाची गरज आसा। आनी म्हणूनच आमी ठरयलें तुम्ही कोणाचेर अवलंबून न रावपाक म्हणून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो जो सरकार जो जे बाब मायकल लोबन आता सांगलेले आसा की तुमकां तुमच्या पांयार उबे रावपाक ताकद दिवपाक खंयच्याच मनशा कडेन वचून तुम्ही मागपाची गरज ना पैसे, हे सरकारान ते काम करून दिल्ले आसा जे तुमकां दर वर्सा 30,000 रुपया गावतले आनी ह्याच तरेन कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आयज सरकारान ह्या तरेचे काम केल्ले आसा की महिला मंडळान कोणा कडेन वचपाची गरज ना पैशा खातीर। आनी हांवें एक सांगून अश्युरन्स दिता तुमकां आयज ह्यान फुडें बी आनी फायनान्शियल बेनिफीट वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाच्यान दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो, म्हणजे तुमकां कोणाची गरज पडची ना, कोणा कडेन हात पसरपाची गरज पडची ना, डायरेक्ट डिपार्टमेंटान वचून तुम्ही कामां करून घेवं शकता। लोकांक बरी वैजकी सेवा मेळटली जाल्यार सरकारान प्रायव्हेट हेल्थ सेंटरा बरोबर भागीदारी करूंक जाय। दोना पावला मणिपाल हॉस्पिटलांत एलेक्टा वर्सा HD लिनियर एडवान्स कॅन्सर ट्रीटमेंट सेंटर सुरू जाला। ताच्या उक्तावणाक विश्वजीत उलयतालो। All of us at the Manipal Group to be here for the launch of the comprehensive Onco Center and state-of-the-art Linac machine, the Electra Versa HD Linear Accelerator. Is that we'll also tie up with them and allow them to have tie up with us, because we don't have full-fledged cancer-related facilities. We just have Dr. Building-Mapusa who is running OPDs, but we'll tie up with Manipal Hospital and we'll allow them to tie up with our team there and have their doctors posted there so they can have OPDs on a day-to-day basis. There is no hidden agenda here. I've been very clear that public-private partnership and there has to be an important tie-up with private hospitals. There are only 1 or 2 hospitals or 3 hospitals that are running. Goa Medical College is in the process of providing the finest healthcare and also trying to see under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana that we try to create the right type of infrastructure. And if I say that I'm going to run everything by myself, that's not going to happen. We are doing our best to see that we are spending nearly about 480 crores of rupees. Yesterday only I have cleared the file where about 80 crores worth of equipment will be provided in Goa Medical College. As far as the new tertiary cancer center, which we are planning to spend about 100 crores, there we need somebody to help us manage it. And there is no harm if we tie up with the best. And it is very important, that's why I was talking to Dr. Ranjan Pai, that we need to explore the possibilities and people who already are established in the state of Goa, how do you run these facilities? प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आनी तुकाराम मराठे।